वीरभद्र मठापर्यंत येता देवीच्या शेजापणातून ताका एक प्रकारचो भार येता देवीचो भार येता आणि ताका मागीर उखलून हाडून आमी स्टेजीर दवरून देवीचो नाल फोडून ताका तीर्थ दिल्या उपरांत ताचो भार उतरता. तर संपूर्ण गोंयान वेगळ्या प्रकारचो वीरभद्र हांगा आसा. गोंयान अनेक तरेचे वीरभद्र जाता पण तांची एक वेगळी पद्दत आसा. पण आमच्या बिचोलच्या वीरभद्राक सगळे लोक जॉयन जावन आपलो आनंद साजरो करता आणि नव्या वर्साचे उमेदीन स्वागत करता. ह्या वीरभद्राच्या मिरवणुकीक आमचो वीरभद्र अग्निदिव्य करता, उज्यानसून उडी मारता आणि साधारण एक 200 मिटर ताची ताकद वीरभद्राची. तो देवीचो संचार ताच्या आंगान येता आणि तो जो नाचता ते दोळ्याचे पारणे फिटपा सारके नाचता आणि हाचो लाभ जवळ जवळ 2-3 हजार लोक घेतात. आणि नगरपालिकेतर्फे संपूर्ण रस्त्याक लायटी अरेंजमेंट केल्ली आसता. पोलीस डिपार्टमेंटाने आमकां मदत करता आणि अशा प्रकारचो वीरभद्र तर परंपरेनुसार हो आमचो गौतम गोवेकार हो 2 वर्सांनी एकदा वीरभद्र जाता आणि फुडल्या वर्सा भायले पेठचो विनायक फोगेरी तो वीरभद्र जातलो. तशें 2 वर्सांची ही परंपरा आसा. ही अनेक वर्सां पासून आसा. ही चलत आयिल्ली आसा आणि ह्या फुडें ही अशीच चालू उरतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.